आम्ही फक्त 2च दीस जाले पळय महाशिवरात्री हांगासर सेलिब्रेट केल्या आणि 2 दिसा उपरांत हो प्रकार घडलो। आयज आमी सकाळी ग्रामसभेकूय डिसायड केल्ले की ह्यान फुडें वेदांतान जे तेज्या कडेन पॉयंट्स मांडल्या तितूंतलो तेंच्यांनी एकूय फुलफील करूंक ना। तेका लागून 2 मेजर आमी तेंकां इश्यू आमचे सांगलेले, डिमार्केशन आनी दुसरी नायट शिफ्ट। म्हणून आमी आयज ठरयलें की एक बेश्टो रावंड मारून येवपाचो। येता जाल्यार पयलीं येतानाच आमकां हो बोरवेल दिसलो म्हणून आमी तेंच्या कन्सर्न ऑफिसरांकूय कॉल केले, पूण तेंचे आन्सर आजून मेरेन आमकां कितें मेळोंकूय ना आनी कांय ना। आमी हे लास्ट वॉर्निंग दिता तेंकां, जर ह्यो असल्यो एक्टिविटी परत चालू जायत जाल्यार मायन ही मुळगांवान चलची ना आनी जे आमी डिमांड दवरल्या ते डेप्युटी कलेक्टरान फाल्यां आसूं जाल्यार केन्नाय आपोवप, ते फुलफील जाल्या शिवाय हांगासर कांयच करप ना। सर इल्लिगली आमच्या कुमदाद प्रॉपर्टीन, हांव कुमदाद प्रेसिडेंट महेश्वर परब, कुमदाद प्रॉपर्टीन हांगासर आमचे हे बोरवेल चालू आहा तेंची, कित्याक ते सॉयल टेस्टिंग करता। तेंच्यांनी आतां उतरां जरी दिली आमी उदक हें करता टेस्ट करता आनी कितें, पण हे सॉयल टेस्टिंग म्हणजे माल काडपाची खंय खंय हें आसा पळय ते प्रोविजन आहा ते पळयताले ते। म्हणून आमी तेंकां आयज फोन केलो की तुमी हांगासर या, पण ते येवंक ना। आयज पर्यंत आमी आतां 1.5 वर्स जालें आमच्या 15 आमी डिमांड तेंकां दिल्ले आसा। भितरसून मेन म्हणजे डिमार्केशन आनी दुसरें नायट शिफ्ट, तेजेर आजून पर्यंत कसलेंच सोल्युशन आमकां कांयच मेळोंक ना। आनी तरी आसतना हे जर तुमी आयज खरें म्हणशात हेंच्यांनी हे वेदांतान ट्रेसपास करून आमच्या प्रॉपर्टीन येवन हे बोरवेल केल्ले आसा। आतां फाल्यां एक सांग, आयज आमी हांगासर तेंकां मारूंक दिले जाल्यार फाल्यां येतले आनी ते विलेजीन सारके घरांत मारले, देवळा कडेन मारले आनी तेन्ना आमी मागीर कितें करपाचें? आयज आमची कुळागरां सगळें हे मेल्लें आसा, तेका उदक दिवंक पळयना, तर हे आयज सॉयल टेस्ट करता कित्याक खंय माल आसा हे तेंचें इंटेंशन। डिमार्केशन करच्या पयलीं आयज खंय तरी एक इलिगल ओनराचें ना, कुमदाचें ना, तो कोणाचें न परमिशन घेतना तेंच्यांनी बोरींग मशीन लायलां, तें काम चालू आहा। जर आमी जेन्ना कळ्ळें अशें चलता म्हणून आमी जर पळोवंक येता जाल्यार खरेंच तें काम चालू आशिल्लें। चालू आसल्या कारणान मागीर आमी कंपनीक फोन केलो, कंपनीचे वरिश्ठ अधिकारी आसले की आयज आयतार आसल्या कारणान खंय सिनियर ऑफिसर जे आहा तेंचे थंय नासले। मागीर तेंच्यांनी सकयले तेंच्या आतां सकयल जे काम करता सायट सुपरवायझर आनी कितें तेंकां धाडले। पूण तेंकां विचारल्या उपरांत ते म्हणपाक लागले आमी सुपरवायझर आपयता, पूण आमचे लोक वाडल्या कारणान, चड आसल्या कारणान खंय आत्तगई बागां भायर वयचे न्ही म्हणून आमी पोलिशेक इन्फॉर्म केलें। पोलिशेन इन्फॉर्म करून पोलिशेन तेंकां आफोन हाडून कंपनीच्या लोकांक आफोन हाडले आनी जे गाडयेचे कोण ओनर बी आसले तेंकां ताकीद दिवन की फाल्यां कंपनी कडेन डेप्युटी कलेक्टर आनी पंचायत आनी आमच्यो ज्यो 2-4 कमिटी आसा गांवच्यो, स्पेशल ह्या इशूक लागून मायनीक लागून एकी कडेन उलयतात आमी, तो सॉल्व जाल्या शिवाय तेजेर कांयच डिस्कशन जाल्या शिवाय जे हांगा मशिनरी आसा, गाडी आसा त्यो काडपाच्यो ना। हे पोलिसाच्या पोलीस स्टेशनार बिचोलचे PI आयिल्ले, तेंच्या PSI आयिल्ले, तेंच्या समक्ष आमी सांगलेले आसा आनी तेणी बी जे गाडयेचे ओनर आयिल्ले जावं बोरींग मशिनाचो ओनर तेकाय बी सांगलेले आसा, ताकीद दिल्या